जावन आसा. There was a proposal to acquire that land suggested by the stakeholders of म्हापसा Urban. जायते जाणांक त्रास जाल्ले आसा with the closure of the bank. That property is in a very prime location. आणि आमी एक proposal दिल्ले for the renovation and reconstruction of the administrative building or Bardes Bhavan आमी म्हटलेले आसा. So हो जागो जो आसा कुशीक मेवलेलो आसा. I think adding this piece of land to the government department land आमकां एक बरो project बार्देस भवन फक्त म्हापशेकारांक न्हू बट पूर्ण बार्देसकारांक ही एक बरी गजाल जावन आसा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय सांगलेलें आसा की जाता तितले बेगीन करून दितले म्हणून. वी रिक्वायर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग बिकॉज वी नो द current infrastructure खूब पोरणे जावन आसा. It is a very old structure. It cannot manage the kind of inflow outflow it has. आणि एक suggestion आमी दिल्ले in my previous term that all government offices to be brought under one roof to ensure smooth coordination between each department. So एक म्हापशेकाराचें आनी आमचें एक सपन आसा तें पूर्ण जावचें म्हणून म्हाजें मागणें आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर तनसिंह मनसुरादा कडेन की जाता तितले बेगीन हें काम प्रत्येक फक्त म्हापशेकारांक न्हू बट प्रत्येक बार्देसकारांक एक मोठो फायदो जातलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.